पहिली जाणट्यांक खंय खबर आसली कितें. Do it is you have to take your hand like this and one side, the other side. पायात काय बरं केला पळय. There's no headache and all that stuff. It's very good for. गुड फॉर हेडेक एंड ऑल नो. Cheers, my bro. सो गायज इपय आमी फेरी बोटीन आसा आनी हांगासर कितली गर्दी आसा ती पळय. आज चोडणा वचपाच्या फेरी बोटीन सारकी फूल बोट आसा. Let's go. सो गायज आमी आतां फेरी बिरी क्रॉस करून आतां पावलेले आसा चोडणा आयलँडार. नवी आमी गोंयकार ताका चोडणा म्हणटा नाजाल्यार कितें ताका चोराव नवी शराव. आतां गाइस आमी शाराव ह्या वाटेन पावलेले आसा आनी आयज आमच्या मुखार आसा आमचो एक होस्ट एंड व्हेरी क्लोज फ्रेंड. ब्रो व्हॉट्स योर नेम? बॉब द बिल्डर न्हू. ते पयलीं कार्टून जाताले ते बॉब द बिल्डर. बॉब चलया करया आतां फुडलो प्रोग्राम चालू. Okay, first and foremost, I need to gift you all your goodies. One is for you. Thank you. And one is for you. Wow. थँक यू. You're welcome. Honey bear. उलटे ओके पळयात इंस्टाग्राम आयडी बीन आहा यांची मातशी फॉलो करा. थँक यू माय ब्रो. You're welcome. बाय. And one for you. थँक यू. In the meantime, I'll introduce myself and I will introduce this beautiful island to you. ओके So, my name is Bob Abreu. I come from the very beautiful village of Sinkerim, which is home to the most famous Fort Aguada. Thanks to the village, thanks to my parents, I'm standing in front of you all. I wouldn't have taken a keen interest in history, nature, food if it wasn't for these, two elements. That is my village, my home, and my parents. या And apart from soul traveling, I also love music. My dad's a musician, so Wow. even I perform at various establishments. वाव अमेझिंग. काय बरो म्हणटा पूण म्युझिक वाजयता म्हणटा परफॉर्म करता म्हणटा डॅडी तेजो म्युझिशियन. व्हेरी गुड. So that's a little bit about me. A little bit about this island. So Shoraung is said to be at the moment the biggest island that Goa has. Goa has around 30 odd islands, and most of them are inhabited. A majority of them are uninhabited. ओके So Shoraung is the biggest island at the moment, and legend has it that the island's origins lie with a very famous character in the Hindu mythology, which is Yashoda. यशोदा. And it says that Yashoda was passing by the river Mandovi, and she was frustrated over a particular issue that had taken place. And in her frustration, she ripped off the money from her tsuda and she flung it in the river, and from that money grew an island called Sudamani. So that was the first name that was given to this island, and this is a local folklore. So it is not given in the scriptures, not in the Puranas, anything, but the locals over here, the local Hindus, they believe it very much close to their heart. It is a sentimental value. ओ वाव. So it's like a local legend, you could say, local myth, local folklore. पहिले हांगा किती व्हडली हिस्ट्री आहा ती हांगार हे सारखे हिडन जॅम म्हणटा पळय ते कोणाक खबर आसा ताका खबर आसा. खबर ना न्हू जाल्यार मागीर हे आयचो ब्लॉग आमचो पोवचो तुमी आनी तुमच्या 1000 जाणांक फ्रेंडांक शेअर करचो. Beautiful. आनी प्लेस दाखय म्हाका हांगासर पळय हे पळय तेंच्यांनी कितें कल्टिवेशन बीन केलां पळय ताका. आनी म्हाजे बॅग पळय फाटल्या ड्रोन पळय ड्रोन भाजयो लायल्या भाजयो. दुदी मिरसांगो तांबडी भाजी मोखो गंजन आहा. Yeah, this is mule, then brinjal. This one which has fallen down because the weight is heavy. Yeah. भेणे Bene, hoy. Mirsango.
तांबडी भाजी. सुपारी हा बय सुपारी हो. आणि हे गोंजोण. हय गोंजन 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 हे पळय. Favorite one to pronounce. Gonjon. This na headache and all that stuff. It's very good for. गुड फॉर हेडेक एन ऑल नो. and all. गंजणाचे पे हा हांगासर. काकी आनी कितून घालतात गे गंजण? आणि मी चायेकूच घालता आणि कसायन घालता. कसा आहे? बेस्ट न्हू थंडेक बीन सारको. थंडी भायर सोमती. तुका बी जाय जाल्यार वर बेगान भर आनी काडून. Welcome to Tato Kulagar. Let's go. Kulagar, I know many people would call this as a plantation, but the actual word we use in our local language, Konkani, is Kulagar. कुळागर. So what is Kulagar? You have to break up the word to understand the meaning. Kul, just like how you say Kul Devta, या family deity. या Kul means family. या. Agar means a land that you sustain off of. So the family actually sustains off of this land, may it be selling the crops as cash crops or consuming the crops for themselves and their family. वाव. And as we walk down, I will be showing you all some very important plants that they grow over here for their cash crop and so forth. वाव. For example, this tree that you'll see, as we walk down, you see it planted on either side of the footpath. This is what we call as areca nut or betel nut. Wow. And we famously know it in our local language as supari. सुपारी. In fact, if you see down, I think one or two you might see supari fallen down there. Oh, here there are. There's a huge bunch of supari. पळयात सुपाऱ्यो पळया सुपाऱ्यो. वयरू लागल्या पळयात. Okay. And the supari, the supari is grown not because he wanted to intentionally grow for supari. He wanted the supari tree as a nice support for this plant. You can see it is growing everywhere on the supari. Can you guess what plant this is? ब्लॅक पेपर. Yes. मिरिया. As miria. And in the rest of India we know it as kali mirch. काली मिर्च. This is the plant that attracted all your Europeans over here during the age of colonization. खूप कितें कितें आहा मरे हांगा न्हू. So he has mango trees, banana trees, and all of this plants that you can see which has died off. Yeah, I will show you what he is growing. Here there is. एका आनी पातोळी म्हणटा. हल्दी. हल्दी. In fact, one of the names of our villages in Goa is named after this plant. Can you all guess which village? Yeah, it's a neighboring village to Bapsa. The Portuguese could not pronounce H, so they cut off the H. Aldona. Aldona. It was actually called Haldane. हळदण्या. This is haldi. You can have a nice smell of it. हा आमगीर जाता ते. Why not? Beautiful. So दर. कूल हा सारखे. आणि पळय सुपारी पळयात पळय लागल्या झाडाक. So most of these mango trees, there are different varieties of mango, na? So this one is, from what uncle has told me, from what Kaka has told me, it is a variety called as Shire. Shire. Basically, Shire is like the Konkani way of saying Xavier. Xavier. अबे बिमलाय हा असं. Full power सारखी. असले तू अंकिता बाबा मास्टर हांव तसले तू. Lesser known fact, it is a relative of the star fruit. Carambola. Yes. Same family. That is why you see that the leaf structure is the same as your star fruit. सो गाईज हे पळया काय बरं नेचर. टू गुड सारखे. तातो कुळागर. तातो कुळागर सोंडा. पळया. हा. पळया ब्युटिफूल प्लेस सारखी. सो गाईज हांगालो एक एक्सपिरियन्सूच अलग आसा आनी कितलें म्हणल्यार नेचर न्हू आनी आमकां नेचर खूब लायक. हे पळय लिंबू पाणी आमकां गोंयकारांक सारकें इम्पॉर्टंट. कितें म्हणटा ब्रो? हे पळय पिया मुगो. वा चालले ना.
नाव किती म्हटलं? अंकिता अंकिता. अंकिता काय अंकिता? अंकिता अंकित. वा टू गुड. चड लायक जालें म्हाका. काबार ग्लास आमचो. काय बरी काकी ना पळय आमची चूल घातलेली आसा. काकी आमी म्हणजे पयलीं आमचे जेन्ना घर ल्हान आसलें खबर आसा तेन्ना आमी अशी चूल घालताले. चुलीचेर आमी शीत कडी बीन रांदप बीन पयलीं. तशेंच करता आणि आणि आयज काल कितें आतां सिलिंडर येयल्लेले आसा तुमकां खबरूच आसा. त्या बद्दल तूं कितें सांगूंक सोदता? हे जे तुमी आतां काय बरें हांगासर केलां रांदपा खातीर त्या बद्दल तूं कितें म्हणून सांगूंक सोदता आमकां? किती सांगू? जे सिलिंडरार आमी गॅसीर रांदता पळय हय. त्याचो अनुभव आणि हेजो अनुभव कितलो डिफरन्स? खूप डिफरंट आसा न्हू. पयलीं आमी पळय चुलीर करताले, आतां चुली ना. हय. इंडक्शन आसा, सिगडी आसा, आनी आतां लोक चुलीचेर काय करिना, फातरीचेर वाटिना, रगड्याचेर वाटिना, काय ना. हय आतां आमी मिक्सर आसा, ग्राइंडर आसा, आनी कितें आसा. पण हे मध्ये एक जे इलेक्ट्रीक आसा यूज करता. आतां इलेक्ट्रीक आतां आमी कितें न्यू आतां हे केला, आतां भायलो लोक येयले कितें येयले हे मुद्दाम आतां पळयता न्हू. हय. चूल कशी पेटयता, हय, कशी blend exactly. करता, कितें तशें. तेका लागून आतां मुद्दाम केला आमी ते पळोवपाक लागून. सो काकी म्हाजो अर्दो टायम मगे पस्त्यापणान गेल्लो आसा. अर्दो टायम मातसो बरो हो काड म्हाजो सारको फूल पावर. हा येन्ना जावंक जाय की पळय काकी कितें म्हणटा पळय बेगीन जावंक जाय आसलो न्ही गे. ना गे तशें ना गे. पयलीं पळय जेन्ना आमचे जाणटे आसले खबर आसा पळय आमचे पयलींचे जाणटे पळयात कसले सणसणीत आहात ते. आनी आमचे असले जे यंग भुरगे आसा दुयेंसां जावन घरा कडेन पडलेले आसा. पोटान दुखता, तकली दुखता, पाय दुखता म्हणून. आम्ही अशी मिसांग वाटताली हा पळय कांताली वायनार हांवें पासून काडला पळय कितें म्हणटा काकी आमची पळय ती. काढला बाबा फोव काढल्या भात काढ तांदूळ केल्या हेजेर वायनार पळय तिजो हे पळय कितें म्हणटा तो तिजो हे पळय कसो आहा तो. आनी आमचो पळय भुरग्यांक लगीन केले हांवें पळय कितें म्हणटा काकी ती. शेतांतले काम करून आयता जे आमी भुरगे आहा पळय ते आमी झेमके आनी हिका पळय. काकी तुजें नाव कितें? माझे सीता शीता. सीता केरीकर शीता सीता सीता शीता केरीकर पळय. माझ्या गावाच्या रामनाथ रामनाथ. आनी ह्या कुळागरान काकी तूं कितले तेंपसून आहा? माझे म्हाका बाईन हांगा फॉरेस्ट केला न्हू. हय हांगा पयली फॉरेस्ट मागीर ह्यो माडयो लायले. हय तेन्नासून आहा तूं हांगा? म्हणजे आतां मदींच 10 वर्सां नाशिल्ली हांव. पयलीसून हांव हांगा आसा. वाव. बापूय आसताना हय तेजो बापूय आसताना बाईचो पण तुका तुवें रावताली मागीर तेणे आतां घर काडला हांगा. हा तशें तशें पळयात काय बरें आहा पळय ते. काकी हेका तुमी आतां हेका सद्दी उदक घालता हेंका झाडांक? नाल्यार झाडां येतात म्हणजे कितल्यांक सुमार तुमकां येवचें पडटा? सकाळी येवचें पडटा आसतलें न्हू? तिंगे घरान एक मनीस आसता हा तसो. केऱ्यांसून येता हा तशें. ते एक हांव एक आनी वयर एक हा पळय पळयात काम वयता तितको बरें उरता. घाम मनशाचो भायर सरता जाल्यार मनशांक दुयेंसां धरिना खंय बेगीन. ना बाबा सारकें एक्झॅक्टली. Dish that we have here in Goa called done. दोणे. Done. वाव. So done is one, patoli is one. आमी जे दोणे म्हणटात खबर आसा आमी ल्हान आसतना दोणे घेवन न्हू काण्णां काडपाक वयताले, चुन्नां काडपाक वयताले. हेजे घेवन कितें म्हणटा ते आमचे झाडांचे पानां काडप आनी दोणे करप आनी चलप. सो हे आतां आफ्टर लॉंग टायम हांवें पळय परत नोटीस केला की हे हांगासर परत आसा पळय जॅक फ्रूट लिव्स म्हणटात पळय ते. कितल्या तेंपान ल्हान आसतना पळयतालो आतां परत एकदां पळयलेलें आसा. थँक्यू सो मच हा बॉब You're welcome. फॉर लवली प्लेस. So I'll introduce you to the ingredients. So yes, we'll be making the done support out of Fernsachi pana. For the batter, we are using rice batter. वाव. Because what happens is the method of cooking, as you can see, which is kept on the chul, is steaming. So steaming works very good with rice batter. And our filling, which is one of the most famous filling for most of त्याच्या वांगडा our रावता. sweets, is gourd आणि soy. वाव. Yeah, so it is basically a mixture of your jaggery and your coconut, grated coconut. टू गुड. सो गाईज आमी कितेंय करच्या पयलीं न्हू व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय ते हात धुवचे, हायजीन मेंटेन दवरची. ते तुमकां खबरूच आसा. धुव हात. And this particular water, you'll notice it is very cold because it is coming from the Zor वाव. spring वाव. water. स्प्रिंग वॉटर. You'll feel दाते हा असं हे तेच दाते नुमगे दर्यान पडलेले ते. हे पळयात
I'm used to doing it a little bit different, so I'll show you also my method. बस रे What I do is, how you have to do it is, you have to take your hand like this, and one side, the other side. It is one of the most easiest folds ever. With Patholi, it's a little bit difficult because they are very thin leaves. होय We have a nice view also of the animals. आतोळे बी करता आमच्या चवथी गाना करता तर पार्टी केलेली एकदा पातळ पातळ झाले शेक शेक झाले शेक शेक घट म्हणून स्पीड अशें करूंक जाय एकदम मातशें घट जाल्यार जाता बरें जाता घट जावंक जाय न्हू गे म्हणूंक जाय मगे आणि हे पळय काय बरं हांगा नेचर आसा हांगासर न्हू तुमकां एक ड्रोन शॉट घालता शुअर गायज हे पळयात हांगासर इन्ग्रेडियंट्स दवरलेले आसा सो हेजो प्रोसेस तुमकां हांव मागीर दाखयता खतखतें पळय फिलींग करता भितर काय बरें हेणी पळय टॉप केला सारकें प्रोफेशनली सारकें पळय काय बरें केलें पळय तेणी फटाफट सारकें ब्युटिफूल पळयात काय बरें केलें पळय हेणी आनी बॉबान आनी आमच्या काकीन काकी तुजें नांव कितें गे रेखा रेखा काकीन आमचें पळय काय बरें केल्लेलें आसा सगळ्यांनी मेळोन आनी एक अनुभवूच अलग हो म्हाका असले फर्स्ट एक्सपिरियन्स हेजे तरी ते कुकींग घरा कडेन चेडवांचे बायलांचे चालूच आसता पळयात काय बरें आहा तें काकी पयलीं स्टँड बीन तशें काय आसा नासलें न्हू गे असं नासलें तेका लागून ते आतां परत आमी परत काडला ते पयलींचे आतां आमी कट्ट्यांचो स्टँड करूया You were considered lucky if you had a, what is it called? Confro. कॉफ्रो आवय कॉफ्रो कॉफ्रो तुका जॅकलीन आंटीन गिफ्ट दिला ते फाटी हे पळय हे कट्ट्यांचं स्टँड कट्ट्यांचे स्टँड पळय बाबा माझ्या एलिस्टर अशें ब्रो यूज करताले न्हू पयलीं जाणट्यांक खंय खबर आसली कितें स्टँड आनी कितें आतां आमी स्टँड यूज करता हे सारखे हे प्रॉपर सारखे ब्रो थँक्यू सो मच फॉर दीस हा लवली लवली एक्सपिरियन्स ब्रो आनी पयलीं लोक पळय असले आयदनां पितळच्या तांब्याच्या आयदनां यूज करताले हय. आतां आमी यूज करता आतां आमी स्टिलाची स्टिलाची बी प्लास्टीक यूज आनी करता. तसली यूज करता आतां परत आमी हे पळय. तांब्याची पितळ या आणि ती शी पळय काय बरी केला शेण बीन लायला तेका बरें सारखे चुली वाव आतां फोटो जाय तुका तो बंद करूं ना कर तू बघ ओके सो गायज तुम्ही पळयलेले आसा न्हू कशें कितें हांगासर चल्ला पळय ते आनी रांदून खावप हो एक अलग अलग सारको एक्सपिरियन्स म्हाज्या लायफाचो आनी तुमकां तर खबरूच आसा हांव लेटलो ती फूड पार्क म्हणून बट फर्स्ट टायम हांव न्हू बेगीन उठलेलो आसा कित्याक म्हाका हे एक्सपिरियन्स करपाक जाय आसलें आनी अंकलान आमच्या काकान त्या खाल्लो जू अर्दो टायम वेस्ट करून आनी आता फुडले प्रोसिजर आमी करता फुडें रांदता रोज कहो करप ते तुमकां दाखयता पळयात आतां ओके गायज व्हिडिओ जातली व्हडली म्हणून हेजे हांवें केले 3 एपिसोड सो तुमकां फुडें पळोवपाक जाय जाल्यार ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचें पडटलें आनी हांगासर रांदच्या पोतान कशें आयन पासून वाडटा पळय ते पासून तुमकां दाखयतलें अंकितान पासून केल्लेलें आसा हांगासर आयन वाडपाचें काम सो हे तुमकां फुडें पळोवपाक जाय जाल्यार मस्तीखोर गोवन चॅनल सबस्क्रायब करचो पडटलो आनी येस हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नेवे व्हिडिओन बाय बाय सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका